हांव युजली क्रिकेटर पूण जेन्ना म्हाका इंजरीज जाले तेन्ना स्विमींग सुरू केलें आनी स्विमींग करता करता हांव सारको इंट्रस्ट मॅडला घेवंक पावलो आनी तेच म्हाजे भुरगे म्हाका इंट्रस्ट दाखयलो आनी तेंच्या फाटल्यान उबें रावन हार्डवर्क करून सकाळचे 5 प्रॅक्टीसे करताले ती कॉपरेट करताले सांजचे तशें 8 जायसर प्रॅक्टीस करताले आनी खुबश्या कॉम्पिटिशनां बेळगांव म्हूण पुना म्हूण कोल्हापूर तांकां घेवन गेले तेंच्यांनी परफॉर्म वेल केले मॅशन आमच्या इंट्रस्ट मॅडल हाडले आनी आमकां खूब खोशी दिली अशें करता करता हे फिन स्विमींग्स ही न्यू टॅक्नॉलॉजी गेली 4 वर्सां इंडियन स्विमींग फेडरेशन कंडक्ट करता सो फर्स्ट टायम गोंयान केल्लें हांगासर फोंडा तेंच्यांनी वेल परफॉर्म केलें आनी तेंच मोटिवेशन घेवन हांवें म्हाज्या मिसेक सांगलें की ह्याच भुरग्यांक घेवन तूं जे आमच्या अहमदाबाद कॉम्पिटिशन आसलें नॅशनल तूं थंय वच पिरियडीन आसली टायर्ड जाल्यार वच म्हटलें आनी थंयसर मिथिकान 6 गोल्ड मेडलां घेतली आमच्या सौरभीन 3 गोल्ड मेडल घेतली श्रेजान 2 ब्रॉन्ज मेडल घेतली आनी थंयसरूच तांकां चान्स पडलो इंडियेक रिप्रेझेंट करपाक ही गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी तांकां मेळ्ळें आनी आमी सगळ्यांक तांकां कॉपरेट केलें जेरी डिमेलो कोचिंग घेतालो मास्टर घेतालो फूल प्रोफेशन आनी म्हटलें तुमी वचा विजा घेवपाक मातशें प्रॉब्लम जालें बॉम्बे वयचें पडलें तिकेट घेवपाक मातशें कोविडाक लागून मागीर रशियाचें वॉर जाय इश्यू जालो तरी पूण लास्ट मोमेंटाक विजा जालें आनी तुमी म्हटलें वता असली ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां मोटिवेशन फुडें मॅडल घेवपाक देशाक लागून देशाचें नांव वयर काडपाक लागून असली संदी तुमकां आनी मेळचे ना आनी तेंच्यांनी एक्सेप्ट केली आनी त्याच उमेदीन ती वचोन इगर हंगरीक वेल परफॉर्म करून ती परती येयला तेंचे म्हाका प्रावड फील जाता आनी तांकां कॉंग्रेच्युलेशन करता म्हणजे आमच्या भुरग्यांनी पार्टिसिपेट करून बरें केलें बरें आमचें नांव हें केलें इंडियेचें बरें कितें डिफिकल्टी कांयच ना बरें केलें तेंच्यांनी टीम अशी बरी भुरगीं बरी आसली म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांचें म्हणजे बरें केलें नेक्स्ट टायम बरें केलें हॅपी I feel very proud to represent India, and yeah, just I just want to say, just get motivated, just believe yourself, and you'll be there. Given by everyone, especially my dad, who has always supported me in everything, and my coach Karan was very who trained us, and I'm very happy with him. I'm just proud of it. Thanks for art and everybody to support us. Thank you. That's About experience, it was like a fantasy. We learned also so many things. How to. We even learned to swim more, better way more. So, and thank you for all the supporters and all my neighbors, my well wishes from Wolverine boys. India, Yeah, and for even Goans and for the India.